परत एक पावट तुमकां समेस्ताक ह्या माणकामती कार्यावळीत माई मोगसो येवकार. ह्या वेळार रिता रोजान आतांच एक कांतार म्हटलां तें तुमी आयकलां आनीक ताची जी उमेद आसा अजुनूय तशीच आसा. आमी ह्या खिणांत तांची धूव आमच्या सांगाताक आसा. म्हाका दिसता ताणें कांतारां जायतीं गायल्यांत. ह्या खिणांत ताच्याय लागच्यान आमी एक कांतारा उदेशी सुरवात करुया. मोग मोजो कोत्ताय मोग मोजो कोत्ताय मोग मोजो कोत्ताय कोर तूं सदांच म्हज्या फाटल्यान लागताय कित्याक तूं फिवणी घालताय कित्याक डोळे मोठाय डोळे मोठाय डोळे मोठाय कित्याक तूं नखरे 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 कोत्ताय कित्याक. खरेंच ताणें ह्या कांतरा उदेशी आल्फ्रेड रोजाचो सारको उगडास करून जायत्या जाणांक दिला आसतलो. एक बऱ्यांतलें बरें कांतार. पूण ह्या वेळार ताच्या बापायचो ताका कितलो उगडास आसा तो आमी ताच्याच लागच्यान आयकल्यार अदीक बरें जातलें. हय खूब उगडास येता कित्याक हांव म्हजी मायभास उलयता ताचे पासून. मामी आमगे इंग्लीश उलयताली आनी डॅडी फकत कोंकणी. केन्ना विचारता बेबी हांगा ये वॉट डॅडी वॉट हॅपन्ड ना कितें म्हणूंक जाय फकत कोंकणी. आमकां मातशे राग येताले. नो डॅडी ओन्ली इंग्लीश आय कांट टॉक इन कोंकणी. नो तूं उलय आनी हांव तुका करेक्ट कोत्ता न्हय तूं म्हूण. आनी डॅडी ते पासून आमकां आतां कोंकणी आमी सगळे जाणूय. शुबट अमेरिका आसा म्हजो भाव आनी तो कोंकणी उलयता आनी इंगलबर्ट आनी हांव आमकां सगळे कोंकणी आमी जाणोय फकत डॅडी लागून. आनी हांव कांतार म्हणटा डॅडीचो खूब उगडास येता कित्याक म्हजे सगळे रेकॉर्डिंग हांव ल्हान आसतना डॅडी आसलो. वय म्हजे सांगाता डॅडी आसलो ते पासून उगडास येता म्हाका. म्हाका दिसता ह्या खिणांत आनीक एक कांताराच्यो चार वळी. सुकणे 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 जावन उठ्ठा मोगाक लागून जाल्या ओशी मोगाचेच बुकेन आसा उपाशी वेळ नाव नाका ये तूं म्हजेशी तूं कित्याक आसताय मिजाशी बसताय म्हाका पळलो आसताय लोजो नाकाय तूं कित्याक आसताय हा 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 आसताय आमुरकोच आसताय आसो नाकाय. वो खरेंच खरेंच जायत्या जाणांक म्हाका दिसता बोगलांट फिल्माचोय ह्या वेळार उगडास आयलो आसतलो. आनीक बोगलांट फिल्मांत म्हटलें काय ना रिता रोझान एक हिरोइनीची भुमिका तातूंत केल्या. ताचे थोडे अनुभव ह्या बोगलांट फिल्मा उदेशी आमी आयकुया. ते फिल्म सगळ्यांनी पळयलां आसतलें पूण हांव तुका सांगता ते 8 कांतारां आल्फीन एका दिसा 8 कांतारां आनी टायटल सॉंग एकाच दिसा घडलेले कित्याक बजेटाक लागून. म्हाका दिसता हांव हिरोईन हा म्हाका दिसता 1000 रुपीज म्हाका दिल्ले तेन्ना. आमी गेल्ले फकत फॉर द लँग्वेज फॉर द कल्चर आमी पयशांक लागून. आनी म्हज्या गोवान आनी हांवें आख्खे संवसार भोंवले आमी पूण पयशांक लागून वचोंक ना. आमी नांव दवरलां आनी जायते स्वाती पळयला. तर ही कांतारां तातूंत तुवें कांतारां गायल्यांत आसतलीं बोगलांटान. हय थोडीं कांतारां म्हजी आहात. हय पूण हें रिकॉर्डिंग एक दिसा मदें कशें कितें जालें. एकाच दिसान जालें. हय 1 डे. आनी तो रेकॉर्डिंग कोत्तालो पळय तो रेकॉर्डिंग आर्टिस्ट म्हणून लागला अरे ये फिल्म लोग आते इधर बड़ा आकड़ी बताते ये देखो गाना इसका आवाज देखो म्हणून लागला हिंदीन. तो वचपाचो आहलो 6 o'clock नायट 10 कितें कॉमर्स जालो हें तें रेकॉर्डिंग आनी सॉंग ताचो प्रोग्राम कवर जावपाचो आहलो. तो रावलो त्या दिसा कंप्लीट करूंक 9 9:30 केन्ना कंप्लीट. तो अशें केन्ना रावना. सगळे सरप्रायज जाले. तो म्हणाला इतना अच्छा गाना है ये सब ये कहाँ का सिंगर है. मागीर ताका कोणें सांगलें ये गोवा का सिंगर है आनी कितें आनी तो एकदम मागीर उर्बेवन जालो आनी ताणें सगळें कंप्लीट केलें. ताणें करूंक नाजालें आनी थोडे दीस गुडीक जाताले. हय आयकलां न्हू तुमी. बोमय रावन पासून तांकां गोंयकार हें एक व्हडपण आसा. पूण आयज आमचे जायते गोंयकार आमची मायभास उलोवंक लासतात. जायते फावटी वायट दिसता. तरी आसतना एक गजाल ह्या खिणांत आमच्या नदरे मुखार आयल्या ती म्हटल्यार आल्फ्रेड रोज एक बरो म्युजीक अरेंज करतालो म्युजीक कंपोज करतालो कांतारां कंपोज करतालो आनी त्याच पासत ताका ताचे लागीं जालें की एका दिसा मदें ही आठूय कांतारां रिकॉर्डिंग करूंक. खरें. हय हय
आनीक हे थोडे अनुभव आमी घेता आसतनाच आयज आमच्या सांगाताक रिता रोजाच्या भावाची धूव आसा कायरा ताच्या लागच्यान थोडे अल्फ्रेड रोजाचे अनुभव ताका उगडास आसा जाल्यार आमी आयकुया. Uncle Alfred Rose was a very humble man as far as I know him. He composed over 5,000 songs in English and Konkani. I still hear a lot of his songs on the radio. It gives me pleasure to hear it. And he composed so many songs for each member in the family. He composed the songs not for fame, not for money, but for the love of mother tongue of Goa, Konkani. खरेंच म्हाका दिसता तुकाय खंयचे ताचे कांतार येता जाल्यार. Yeah. Oh grandma, oh moji grandma, puntika au munta nana, kona kuts ti white munona, kona chotsuki kadina. खरेंच खरेंच सुंदर. आमच्या मध्ये एथन सारके एथन जो अल्फ्रेड रोजाचो नातू रिता रोजाचो नातू आमच्या मध्ये आसा. म्हाका दिसता हे गुण ताकाय खंय तरी मेवल्यात आसतले. ताच्याय लागच्यान आमी कितें तरी आयकुया. म्हाका वेंगे तुजे तोर गोपान दवरून जुदातो शिकोर भांगराचो दोंगर दिलाय तोर तुझ्या मोकाक जावचो नासोर. बाबा मोज्या जातोकूच तूं व्हड संवसार वो लागतलो तुका गोड काजार जावन बायल मेलो जाल्यार कोर तुजे मामीचे गालशी विसोर. खरेंच ताणें ह्या वेळार जो एंगलबर्ट म्हणटालो शुबर्ट म्हणटालो हय तें कांतार ताणें आतांच गायलां. एक बरी गजाल. आमी मागे रिता रोज आमच्या मदें आसा. न्हवरो म्हाका जाय हाचो ताका उगडास आसा जाल्यार. आहा न्हवरो म्हाका जाय गरो गरो दिसोंक जाय बेफेद रुपान गुलगुली तोंडान बाबऱ्या ताचो आसोंक जाय. आयकलें न्हय ताची उमेद आनीक ताची कांतारां म्हणपाची. पूण ह्या खिणांत आनीक एक बरी गजाल जी अल्फ्रेड रोज लोकां मुखार हाडटालो की बरे तरेची दुयेंतां तो लोकां मुखार दवरतालो आनीक ती लोक रोखडीच शिकतालो. जायत्या जाणांक जायत्या कांतारांचो उगडास आसतलो. जिमी सॉंग तूं म्हाका रावतालोय एक बऱ्यांतलें बरें कांतार. मागीर तो प्लेन क्रश अशे तरेची जायतीं कांतारां आसात. आनीक हीं कांतारां आयज आमच्या जी तरणे पिढी आसा न्यू जनरेशन तांकां बरी खबर ना अल्फ्रेड रोज कोण. कार्यावळ फुडें वता आसतनाच हांव तुमच्या लागच्यान जाणा जावंक सोदतालो की तुमी जेन्ना हे गोंयांत तियात्र कोत्तालीं गोंयांत कितले दीस सुमार रावतालीं. एक म्हयनो तरी मिनिमम 1 month. आणि ह्या एक म्हयन्यामध्ये कितले शो जाताले. 35-40 शो जाताले आमचे. 40 शो जाताले. आनीक ह्या 40 शोवांचेर 40 शोवां मध्ये तुमी जे माटवांनी शो केल्या उपरांत तुमच्या सांगाताक जे गोंयचे लोक आसले ते तुमच्या मध्ये मिसोड जाताले जावं जे ऑर्गनायझर हे तियात्र घडोवन हाडपी हे लोक तुमच्या मध्ये मिसोड जाताले की तुमकां कसो कितें येवकार मेवतालो. येवकार म्हणजे लोकांचो खूब येवकार मेवतालो. ते ऑर्गनायझर्स दे डिड देयर जॉब एंड वेंट बट मागीर भायर सरोन मेकअप काडटा म्हणसर खूब लोक येतालो मेवंक आमकां आनी ऑटोग्राफ घेवंक. तेन्ना आल्फीचे ते बूक हाडले न्ही कांताराचे बूक ते हाडटाले आनी आमकां ऑटोग्राफ करूंक लायताले. अजून पासून म्हाका सांगतात कित्याक बूक पोत्तून छापोवन काय म्हणटात कित्याक सगळीं कांताराचे. आनी आल्फीन कितें केलें एक योग सॉंग बूक मँगलोर धाडलो म्युजीक नोटेशन हांगा करूंक जायना म्हणून. म्हणटच इतलो ताका मोग कोंकणी भाशेचो की ताणें प्रिंटींग प्रेस हाडलें मँगलोर म्हूण थंयसर धाडून ताणें ₹2 150 ते बूक हाडले. सो सगलो लोक म्हणून कितें धाकटें हें करी मात ताका इतलो मोग आहलो. आमच्या काजाराचें कार्ड पासून आनक तुमी जाणत जाल्यार ताजे वाटेंतलें कोंकणीन
प्रिंट केल्ले हांव नाका आनी कोण तियात्रीस आर्टिस्टान कोंकणी कोत्तात जाल्यार जायते जाण सांगतात मोग कोत कोंकणी भाशेचो मग हांव नको केला हय आनी म्हजो गोरकार तो ही प्रॅक्टिस्ड वॉट ही प्रिच्ड लायक लिव्हिंग बायबल कशें म्हणटा यू मस्ट लिव्ह द बायबल तूं जाणा जो आनी बायबल फायदो ना तुवें एक्शनान धांवूंक जाय कितें करून तो हा म्हजो गोरकार तो कोंकणी उलय म्हणटा तो उलयतालो खूब दुसऱ्यांक हांवें सांगना हालो कांतारां कितें दुसऱ्यांक बऱ्याक पडटा पळय तशें आनी म्हज्या गोरकाराक जाणें आमी कुयट बायट वयताना लोक येवन ताचे पांय पडटालो आनी तो म्हणो आपणाक हें करून नाका देवाकार खातीर न्ही बाबा तुजें तें कांतार एजंट फट कितें तुवें कांतार करून आमकां शिकयलें की आमी सारकें एजंटाशी वचोंक फावना सारकें एम्बसीन वचोन कशीं आमचें करूंक जाय कामां आमी आतां जायतें शिकल्या तुज्या कांतारा वरवीं आमकां कितलें बरें दिसतालें ताका एकदम बरें दिसतालें आनी आमचें बाय जालें 11 वर्सां उपरांत जालां तें कुवेट खंय हांवें आयकलां म्हाका कोणें सांगलां फुकोटी पेटवयले कित्याक आल्फ्रेड रोजाक चिडून जालें आमी मागता म्हणत ते दोगा बाबा फाटल्यान तुका बाय जाल्या प्रमाण इतल्या मोगान ताणें तें कित्याक ताणें आमकां जायतें शिकयलें तो आमचो गुरू तो आमचो देव कहो म्हणून मानताले ताका आनीक एक गजाल ह्या खिणांत हांव तुमच्या लागीं भासाभास करूंक सोदतां तें म्हटल्यार आदीं बोमयतान तियात्र येता म्हटल्यार गोंयांत 1 म्हयनो आदीं ताची तयारी चलताली वसत थंय एनावन्समेंट जातालो जायराती छापताले जायराती घेवन भोंवताले गाडयो भोंवताल्यो आनीक तियात्र कॉमेर्स जालो काय ना लोक उरपोट्यो घालून म्हणटा तशे लोक येतालो तो तियात्र पळोवंक कारण त्या काळार चडूय तियात्र जायनासले पूण एक मोतींत घेवपा सारकी गजाल म्हटल्यार तियात्र सोंपलो काय ना तांतले कांत जो कांतारां लोक गुणगुणत घरा येतालो हाचेर तुजें मत कितें हय म्हज्या घोवाची विचारशी जाल्यार कांतारां लोक जाण आसलो इंट्रोडक्शन केन्ना तो भितर सोदता पळय तो आनी पयलें कांतार सोदांत ताजें आहलें आनी आदीं हें तें नांव नाहलीं इंग्लिशीन कॉमर्स कोत्तालो कांतारां आनी मागीर स्विच ऑन टू कोंकणी कोत्ताले हांगा पासून तांकां सांगताले रेकॉर्डिंग कोण नाकात थोडे जाण भायर रावन कांतार रेकॉर्ड करून वाजयत वताले ती कांतारां ताजी कांतारां म्हणटात आनी रोखडेंच इंट्रोडक्शन वाजलें ते जाण आहले आल्फी केन्ना एंटर जाता आमचे इतलें फॅमिली आसली ताजे विथ वॉयस विथ म्युजीक ते जाण तर तुमकां आनी कोणाक खंयचें कांतार गावपाचें आसा म्हाका ना तुका कितें ना तूं तर म्हाका दिसता रिता रोजा कुकडास आसा जाल्यार ताणेंच एक कांतार गावचें सदांच आमगे तूं येतालोय म्हजी कुशी घेवन बसतालोय काणयो सांगतालोय कुशाल दवरतालोय काजार जाता म्हूण सांगतालोय सदांच प्रेझेंट हाडून दितालोय गल्फाक तूं गेलोय चिटी बरोवंक विसरलोय तुमी सगळे जाणात कांतारां हांव पासून नको जाल्यार म्हजे फॅन सगळीं कांतारां कंप्लीट करतले हय म्हाका दिसता कार्यावळ सोंपोवचे आनीक एक कांताराच्यो आनीक एक 2 वळी आनी एक कांतारां हिंची आतां खंयच्या कांताराची तुका उगडास आसा तो काजार मोजें जालें मोजें पासून दिलें आतां तूं जालोय म्हजो हांव जाली तुजी चिंतलेलें सगलें जालें आतां तूं जालोय म्हजो हांव जाली तुजें चिंतलेलें सगलें जालें आयकलां न्हय चिंतलेलें सगलें जालें म्हणटच ह्या कार्यावळी उद्देशी हांव कितें चिंतालो की तुमकां तुमच्या मुखार रिता रोजाक हाडूंक आनी ताचो कुटुंब हाडूंक हांवूय हें चिंतालो आनी तें चिंतलेलें जालें तुजें नशीब सगळीं आमकां मेळोंक कितले जाण म्हाका पळयतात इंटरव्यू हें दिवंक येता खंय हाय रिता तुमचें नशीब आनी आय थँक प्रुडंट मिडिया फॉर इनवायटींग मी ओवर हियर तर प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुमकां सगळ्यांची नांवां घेना सगळ्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तुमचो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो म्हज्या उतराक पाडो दिवन तुमी म्हज्या स्टुडियो मेरेन पावलीं त्या पासत आनीक पावट सगळ्या समेस्त आमच्या गोंयकारांच्या नांवान तुमकां देव बरें करूं आनी तुकाय म्हणटा देव बरें करूं आनी इतल्यानूच आयची ही स्पेशल कार्यावळ माणकामोतयां रिता रोज आनी ताच्या कुटुंबा सांगाताक हांव हांगाच सोंपयतां सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं